नमस्कार येवकार गोवा टुनाइट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। म्हादयचे केशीत आमची बाजू 100% स्ट्रॉंग। मुख्यमंत्री म्हणटा कर्नाटकानूच कोर्टात डॉक्युमेंट दिल्ले ना। सुप्रीम कोर्टात फाल्यां सुनावणी शक्य। लीगल टीम एजी दिल्ली। सरकार हाय एंड गाडयांचो टॅक्स देंवयता। मंत्रिमंडळाचो निर्णय टॅक्स वाचूंक पुदुचेरीत गाडयो जातात रजिस्टर। मुख्यमंत्री उलयलो सी गट कर्मचाऱ्यांक VRS दिव्यांगांक स्पेशल खातें। सांकवाळ कोमुंदादीचे जमनीवेली 64 बांदकामां मोडली। अध्यक्ष म्हणटा लायट उदकाचें कनेक्शन मेळचें न्ही म्हणून कोमुंदादीन यत्न केल्ले तरी कांय जाणांक मेळ्ळेंच। उत्तराखंडात बोगद्यांत शिरकल्ल्या कामगारांक भायर काडपी टिमी दोग मायनिंग इंजिनियर गोंयकार अमोघ गुडेकार असीफ मुल्ला अंडरग्राउंड टनल टेक्नॉलॉजी स्किल खासा रिपोर्ट। मोर्चेचो लायन हेल्पर शॉक लागून गेल्ल्याच्या प्रकरणात असिस्टंट लायनमॅन सस्पेंड। जेईचेर इन्क्वायरी। ऑन ड्युटी शॉक लागून गेल्ल्याक 2 म्हयने भितर भरपाय वीज मंत्री सांगता। रेशन कार्ड आधार कार्डाक जोडूंक केंद्राची मुजतवाड 31 डिसेंबर मेरेन प्राज। गोंय सरकाराची 22 डिसेंबर डेडलायन। तेवटेन फुकट राशन स्किमीक केंद्राची 5 वर्सां मुजतवाड। कासारवाडे पेडणेचे दिशा नायक क्रॅश फायर टेंडर चलोवपी भारतांतले पयले चली। युनिफॉर्म जॉब करपाचें आदी सावन टार्गेट। मोपा एअरपोर्टावेले दिशाचे स्टुडंट एक्सक्लुझिव्ह। म्हादयचे केशीत आमची बाजू 100% स्ट्रॉंग। कर्नाटकानूच कोर्टात डॉक्युमेंट दिल्ले ना। आमी सगळ्यो बाजू मांडल्यात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता। म्हादयच्या इश्यूचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी लिस्टार आसा। आज सुनावणेक येवना, फाल्यां घडये येवंक शकता। गोंयची लीगल टीम एजी बरोबर दिल्लींत आसा। सुप्रीम कोर्टात आज म्हादयची केस सुनावणेक येवंक ना, फाल्यां येवंक शकता। मुख्यमंत्री म्हणटा एजी आनी पुराय लीगल टीम कामाक लागल्या। आमची बाजू भक्कम आसा। कर्नाटकानूच डॉक्युमेंट दिल्ले ना। एजी आनी एंटायर टीम सुप्रीम कोर्टात जे केसीस सगळ्यो म्हादयच्यो पळयता त्या बाबतींत स्ट्रॉंगली आमची केस बाजू मांडपा खातीर आमचे सगळे एडवोकेट हे वेल स्टडी आमी सगळी मॅटर म्हणजे आतां पर्यंत ट्रिब्युनलान दिल्ली ऑर्डर आमी चॅलेंज केल्या। आमी आमचो जो सेपरेटली रिपोर्ट जो रेडी केला ड्युरींग द रेनी सिजन उदक कशा पद्दतीन डायवर्जन केलां तें चॅलेंज केलां आमी। ताज्या भायर बाकीचे सगळे 3 केसीस आनी आमी वायल्ड लायफ तेंच्यांनी काडलेली ऑर्डर ती आमी वायल्ड लायफ ऑर्डर ती चॅलेंज केल्या। अजून वेळ पडला जाल्यार कर्नाटकानूच बाकीचे डॉक्युमेंट सबमीट करूंक ना। आमची बाजू 100% स्ट्रॉंग आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। गोंय सरकारान हाय एंड गाडयांचो टॅक्स देंवोवपाचो निर्णय घेतलो। गोंयांत म्हारग पडटा म्हणून लोक असल्यो गाडयो पुदुचेरींत वचून रजिस्टर करतात। लोकांनी हांगाच घेवच्यो म्हूण टॅक्सांत सूट। मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो सी गट सरकारी कर्मचाऱ्यांक VRS जाहीर। फुडल्या वर्सा मेरेन खंय दिव्यांगां खातीर खासा खातें। हाय एंड गाडयांचो टॅक्स देंवोवपाचो निर्णय गोंयच्या मंत्रिमंडळाचे बसकेंत जालो। टॅक्साचे पयशे वाचोवंक लोक पुदुचेरीत गाडयो घेताले म्हूण निर्णय। मुख्यमंत्री उलयलो मोटर व्हेकल जो हाय एंड व्हेकल्स आशिल्लो तेजो टॅक्स रेट रिवायज केलो। रिवायज म्हणजे कमी केलो। हय हाय एंड व्हेकलाक जो चड टॅक्स आशिल्लो पळय न्ही तो बऱ्याच जाणांची डिमांड आशिल्ली तो कमी कर म्हणून। हय 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 नाल्यार लोक वचून पुडुचेरी गाडये घेताले म्हणून तो हांगा घेवचो म्हणून केला। हाय एंड गाडयांचो टॅक्स देंवोवपाचो निर्णय घेतला खरो, मात 1 कोटी रुपयांचे सकयल्या गाडयांचेर हाचो लाव जावचो ना। सरकारान टॅक्साक 15 लाखांचे कॅपिंग घाला, ताचे वयर टॅक्स जातात तांकां लाव। कंत्राटाचेर आशिल्ल्यांकूय मॅटर्निटी लिव्हेचो लाव मेळटलो, मुख्यमंत्र्यान म्हायती दिली। लीव फॉर मिसकॅरेज ऑन द मॅटर्निटी ग्राउंड ऑन द स्टाफ अपॉइंटेड बाय द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस। हाज्या पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट बेसीसचे लीव तांकां मेळनाशिल्ली, ती मॅटर्निटी लीव तांकां दिली वयतली इफ इन केस ऑफ मिसकॅरेज ऑल्सो।
सी कॅटेगरीतले कर्मचारी ज्यांच्या हातात सुमार 70,000 रुपया म्हयन्याक पगार येता तातूंतले 1000 भर VRS घेता अशें धरल्यार चडांत चड 478 कोटी 54 लाख रुपया दिवचे पडटले. तशेंच रिकरिंग पेन्शनाक 49 कोटी 68 लाख रुपया वर्साक लागतले. VRS स्किमी सकयले अर्ज 4 म्हयने दवरिल्ल्यान ही स्कीम फुडल्या अर्थीक वर्सात लागू जातली. मुख्यमंत्र्यान बजेटान दिल्ले उतरा प्रमाण सी कॅटेगरीतले 45 वर्सां पुराय जाल्ले कायम स्वरुपी स्टाफांतले कर्मचाऱ्यांक VRS स्कीम लागू जाल्या. VRS voluntary retirement scheme for the Group C employees in the government of Goa for the 2 months salary remaining years. ह्या बेसिसाचेर हल्ली VRS Group C. मिनिमम अकॉर्डिंग टू रूल कितें तरी 15 years आहा दिसता. दिव्यांगा खातीर वेगळे खातें करता म्हूण समाज कल्याण मंत्री सुभाष उलयल्लो. मंत्रिमंडळाचे बसकेंत निश्चित जालें. Creation of the department of the empowering of the person with disability. नेक्स्ट फायनान्शियल इयरांतल्यान हे वर्किंग नवीन डिपार्टमेंट जे आहा पर्सन विथ डिसेबिलिटी ते वर्किंग जातले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी साहिल मांद्रेकार. सांकवाळ कोमुंदादीन तांचे सुवातेर बेकायदेशीर बांदिल्लीं 64 बांदकामां मोडून उडयलीं. थंय कितेंच बांदूं नाकात म्हूण खंय वर्सां फाटीं शिटकावणी दिल्ली. कोमुंदादीचो अध्यक्ष सांगता बेकायदेशीर बांदकामाक लायट उदकाचें कनेक्शन दिवं नाका म्हूण कोमुंदादीन PWD आनी वीज खात्याकय सांगिल्लें. तरी खंय थोड्यांक मेळ्ळींच. सांकवाळ कोमनेदादीन तांच्या सुवातेवेली 64 बेकायदेशीर बांदकामां मोडली. थंय बांदकामां करूं नाकात, घरां बांदूं नाकात म्हूण खंय कोमनेदादीन वर्सां फाटीं सांगिल्लें. कोणेच कानार घेवना. कोमनेदाद अध्यक्ष उलयलो. टोटल घरां आसात 64 आनी जेन्ना 32 घरां जाल्लीं तेन्ना आमी तांकां तेन्नाच्यान आनी तेच्या पयलीं पासून सांगत आसा की तुमी घरां बांदनाका, आयज ना फाल्यां तुमची घरां मोडपाक वयतलीं. आमचो प्रयत्न आसा सगळीं घरां उडोवपाचो. उरलें जाल्यार कंटिन्यू जातलें फाल्यां सगळ्यांक. कित्याक आमकां जितले परमीट आसा जितले मशिनरी आसा बाकी गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आसा ते सगळे 5 जायसर आसतात. मुख्यमंत्र्यान घराक कायदेशीर करपाक कायदो हाडटा म्हणला. मात अशे तरेन बेकायदेशीर घराक कायदेशीर जावपाची ना. सीएमान तो कायदो हाडून न्ही, कायदो केलो सगळ्यांक लागू जालो. तेचेर कितें जावपाचें सुद्दां जातलें. कोण ओपोज करणारे आसतले, कोण सपोर्ट करणारे आसतले, हें सीएमान पळोवपाक जाय न्हू. हेज्या पयलीं भुमिपुत्र हाडलेलो जालो ना न्हू. सो कांय गोश्टी असतात त्यो सगळ्योच जाता अशें ना. रेग्युलरायझेशन ऑफ हाऊसेस इन कम्युनिटी लँड तुम्ही ताका व्हेरी डिफिकल्ट, व्हेरी डिफिकल्ट. सांगलेलें हांकां पयलीं आमी की बाबा तुमी हें करनाका, तुमी लॉस तुमकां जातलें म्हणून. पण तें आयकोंक ना. वयल्यान गाडी फॅमिलीचेर तशें पर्सनलाचेर आमी पर्सनल आमकां ऑथॉरिटीन एक पावर दिला, त्या पावर आमी काम करता. हें आमचें पर्सनल कांय ना हितून. पर्सनल कांयच ना. पूण हेंकां कितें आसा की हें पर्सनल येता. कोमनेदाद बांदकामां उडयता म्हूण कांय जाणांनी थाकाय मेळपाक हायकोर्टात धांव मारली. कोमनेदादीन धाडिल्ले नोटीसेक सांकवाळ पंचायत वाठारांतल्या 36 33 जाणांनी हायकोर्टात आव्हान दिलें. हायकोर्टान याचिका घेवपूच ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विक्रम नायक. उत्तराखंडांत बोगद्यांत शिरकल्ल्या कामगारांक भायर काडपाचे टिमींत 2 गोंयकारय आशिल्ले. अमोघ गुडेकार आनी असिफ मोल्ला, दोगूय मायनिंग इंजिनियर. 17 दिसांचे बचाव मोहिमेंत कामगारांक भायर काडपाक ह्या दोगांचो मोठो हात. अंडरग्रावंड टनेल टॅक्नॉलॉजींत दोगांची स्कील. रेस्क्यू टिमींत दोगांय कडेन म्हत्वाची जबाबदारी. खासा रिपोर्ट. बारा नोव्हेंबराक बोगद्याचो भाग कोसळ्ळो. भारत न्ही सगळ्या जगाचें लक्ष ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनाचेर आशिल्लें. भारताचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डे टू डे अपडेट घेतालो. कामगारांक आज भायर काडटा काय फाल्यां हाचेर सगळ्यांची नदर. बेस्ट टेक्नॉलॉजी, बेस्ट स्कील आनी बेस्ट विजन घेवन फोर्स उत्तराखंडांत पावलो. हातून आमचे 2 गोंयकार तरणाटे पावले. गोयचे अमोघ गुडेकर आनी आसिफ मुल्ला, दोगूय मायनिंग इंजिनियर. अंडरग्रावंड टनल तांची टेक्नॉलॉजी. आमगेले कंपनीन ड्रोन बेस्ड टेक्नॉलॉजी आमी यूज करता, जी ती लेटस्ट टेक्नॉलॉजी आहा. आमी हे मोस्टली फर्स्ट कंपनी आहा जे अंडरग्रावंडसान ड्रोन फ्लाय केलेली आहा. आमी हे ड्रोन्स यूज करता टनल्सान जे इनएक्सेसिबल एरियाज आसा तितूर
बिकॉज टू सेव द ह्युमन लायफ एंड आमी हितूंतल्यान वेरियस एनालिटिक्स करूं शकता आनी आमी हेजे भितर आमी चेन डिटेक्शन सुद्दां केल्लेलें आहा रेग्युलरली आमगेलें मॉनिटरींग चलतालें हांगा आनी वर्टिकल ड्रिलिंगा खातीर बोरोड डेविएशन सुद्दां मेजर केल्लेलो आसा आनी तितून आमकां थोडे तांकां खूब हेल्प जालेली आसा आमी जे डेटा दिला तांकां सो all the people over here are very happy that for our data and we are also very happy to be here and we are also very proud that we are here. तांच्या ड्रोनांनी रिकॉर्ड केल्लो डाटा ह्या रेस्क्यू ऑपरेशनाक खंय म्हत्वाचो थारलो म्हूण दोगूय सांगतात. देशाच्या आज मेरेनच्या सगळ्यात मोठ्या टनल रेस्क्यूंत गोंयकारांचो हात लागलो म्हूण दोगांकूय अभिमान. आमी गोंयकार आसूं तरी पूण आमी कसलेंय काम करपाक रेडी आसा हें आमी सगळ्या वर्ल्डाक दाखयल्लो आसा सद्याक आनी हितून आमी खूब प्रावड जाल्लेले आसा. प्रावड टू बी अ गोवन. ह्या मिशनाचेर पुराय भारताचें लक्ष आशिल्लें. देशाची बेस्ट टेक्नॉलॉजी आनी बेस्ट मॅन फोर्स ह्या रेस्क्यून वांटेकार जाल्ले आनी गोंयकारांक अभिमान म्हळ्यार ह्या येद्या मोठ्या ऑपरेशनान 2 गोंयचे तरणाटे मायनिंग इंजिनियरूय आशिल्ले. प्रुडंटा खातीर अपर्णा बडिगेर. मोर्जेचो लायन हेल्पर कृष्णा पवाराच्या मरणाच्या प्रकरणात असिस्टंट लायनमॅनाक सस्पेंड केलो. जेईचेर इन्क्वायरी बसयल्या म्हूण वीज मंत्री सुदीन प्रुडंटा कडेन उलयला. 5 दिसां फाटीं शिवोले लायटीच्या खांब्यार काम करतना कृष्णा शॉक लागून गेल्लो. ऑन ड्युटी शॉक लागून गेल्ल्या लायन हेल्परांक सरकार 2 म्हयने भितर लुकसाण भरपाय दिता. हालींच मांद्र्या जो इन्सिडंट घडलो जातून जो लायन हेल्पर कृष्णा पवार आशिल्लो जाका मरण आयलें त्या इन्सिडंटाचेर जेन्ना आमी जे पावर मिनिस्टर आसा सुदीन ढवळीकर हांकां विचारलें की इन्क्वायरी खंय पावला तेन्ना तांच्यांनी सांगलां की जो असिस्टंट लायनमॅन आशिल्लो ताका खंय सस्पेंड केला आनी जो ज्युनियर इंजिनियर आशिल्लो तेजेर इन्क्वायरी चालू आसा. इन्क्वायरी न्हय असिस्टंट लायनमॅनाक ऑलरेडी सस्पेंड केला. ताजेर जो ज्युनियर इंजिनियर आसा ताजेर इन्क्वायरी चालू आसा. कंपेन्सेशन सादारण 2 म्हयन्या पर्यंत तांकां पावता. त्या नंतर रिगार्डींग जी कंपेन्शनेट अपॉयंटमेंट आसा ताका थोडो टायम वता आनी त्या रुला प्रमाणे आमी करतात. गिरी हायवेचेर सेल्फ एक्सिडेंटात पियणाचो जुआंव डिसोज म्हणटा तो 78 वर्सांचो जाणटो आगताक गेलो. जुआंव पर्वरेच्यान म्हापशा वतालो. स्पिडीर आशिल्ली ताजी मोटार गिरी डिवायडरार चडून माडाक आदळ्ळी. माड कोसळपा इतलो मोठो धपको. गाडी काबार. गिरी नॅशनल हायवेचेर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. जुआंव डिसोजा हो पिल्यान ट्रेन मार्गूच हांगा रावता. हो पर्वळच्यान म्हापशा सायडीन येतालो. पर्वळच्यान हो रॅश ड्रायवींग करीत तो हेरेन म्हापशा सायडीन येतालो पळय आनी वाटेर सगळ्यांक कट बी मारून 2-3 जाणांक तो उडोवपाचो अशें आमकां सुत्रा कडल्यान कळटा. बट गिरी नॅशनल हायवेचेर तेणें स्पीड सारकी फास्ट केल्ली आनी तेजे कडेन ती कंट्रोल जावंक ना पळयला. मागीर ताणें एक माडाचेर गाडी मारली आनी तो थंयच मरण पावल्लो आसा. रोंड्या खातीर सौरव शिरोडकर. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. रेशन कार्डां आधार कार्डाक जोडूंक केंद्रान 31 डिसेंबर मेरेन प्रास दिला. गोंयच्या नागरी पुरवण खात्याची 22 डिसेंबर डेडलायन. प्रास सोंपले उपरांत आधार राशन कार्डाक जोडिना तांचें कार्ड तात्पुरतें रद्द. योग्य कारण दिना जाल्यार राशन कार्ड गेलें. तेवटेन फुकट राशनाची प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम मोदी सरकारान 1 जानेवारी सावन 5 वर्सां वाडयल्या. रेशन कार्डांक आधार कार्डा जोडपा खातीर आतां सरकारान वेळ वाडोवन दिला. केंद्र सरकारान 31 डिसेंबर मेरेन जाल्यार गोंयच्या नागरी पुरवण खात्यान 22 डिसेंबराची वेळ मर्यादा घाल्या. गोंयांत वट्ट 27,124 जाणांनी आपली आधार कार्डां रेशनाक जोडिल्लीं ना. 19 मार्च 2020 भारत सरकारान एक नोटिफिकेशन काडलेलें. तें म्हणल्यार आधार कार्ड आसा ती सगळी रेशन कार्डाक लिंक करपाची
आनी हे स्टेट गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केले आनी सगळे रेशन कार्ड जी शॉपां आसा रेशन तेजेर सगळे लोक वचून थंब लावन आधार कार्ड रेशन कार्डाक लिंक करताले आनी हे प्रोसेस ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाली पूण आजून पर्यंत सगळ्या लोकांनी रेशन कार्डाक वचून आपले आधार कार्ड लिंक केले ना. राज्यात वट्ट 2,80,970 रेशन कार्डां आसात. तातूंत 10,67,575 लाभार्थ्यां 27,124 जणांनी आधार कार्डां रेशनाक लिंक केल्ली ना. सगळ्यांत चड 10,415 साश्टीन, त्या उपरांत बार्देजांत 6,089 आनी मुरगांवांत 4,788 जणांची आधार कार्डां रेशनाक लिंक ना. सगळ्यांत कमी धारबांदोडा 32 आनी सत्तरीत फक्त 85 जणांची आधार कार्डां रेशनाक लिंक ना. हेर तालुक्यांनी 400 ते 1000 जणांची लिंक ना. 22 डिसेंबर 2023 ही लास्ट डेट आसतली आधार कार्ड लिंक करपा खातीर रेशन कार्डाक. समज तो पर्यंत कोणी वचून ते लिंक करिना जाल्यार तेजे नांव आसा ते रेशन कार्ड डेटाबेस तेजे वयल्यान टेम्पररी डिलीट केले वयतले आनी ते मागीर समज वॅलिड रिजन ना जाल्यार ते रिवोक करपाना. PM गरीब कल्याण अन्न येवजण आनी 5 वर्सां खातीर वाडोवपाचो निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळान घेतला. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत म्हायती दिली. कोविड-19 पैंडेमिक के समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई. अब कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा. देश में जितने चिन्हित परिवार हैं उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा. ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है. इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा. प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा शिरीष कुकळकार. कोणे तरी बोंडवाळ तळ्याचो वाल्व सोडला अशें उदक सोडटल्यांचेर पुलीस कंप्लेन करतले म्हूण WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार प्रुडंटा कडेन उलयला. ह्या तळ्याचें कोणे तरी उदक सोडिल्ल्यान तळें सापूच आटलां. असलें प्रकरण परत जावंक जायना म्हूण खंय पंचायत आतां थंय CCTV बसोवपाची आसा. कोणे तरी उदकाचो वाल सोडिल्ल्यान कालापुरातले बोंडवाल तळे आटले. कालापूरचे शेतकार त्या तळ्याच्या उदकाचेर निंबून तांचेर आकार सुमार 120 हेक्टर शेताक ह्या तळ्याचे उदक पावता. उदक सोडपाचो प्रकार परत जावचो न्ही म्हूण पंचायतीन थंय CCTV बसोवपाचें थारायला. WRD मंत्री सुभाष म्हणटा उदक कोणे सोडला ताच्या आड पुलिशेंत लेखी कागाळ करतले. बोंडवाल लेक जे आसा आमच्या सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीत पयर आमची एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर मिस्टर वाज वचून ताणें विजीट केली आनीक थंय कोण तरी आमचो वालो जो आसा पळय तो टेम्पर केल्लो आसा. सो वी आर गोइंग टू फायल अ कंप्लेन अगेन्स्ट इन द पुलीस स्टेशन. ते घालतले ते तेंचे लेवल घालतले. ओके बिकॉज दॅट इज टू बी मॉनिटर्ड. सो पंचायत तांचे लेवलाचेर CCTV बसयतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. वेंचणुके वेळार पयशे घेयात म्हूण लोकांक उलो मारलो म्हूण दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवालाचेर आशिल्ल्या आरोपाचेर म्हापश्यां कोर्टांत केस. समन्स उसरो मेळ्ळे म्हूण केजरीवाल आयलो ना. आदोगाद सुरेलान वेळ मागलो. 5 जानेराक केस दवरून ते वेळार केजरीवालान हाजीर रावचो, पर्सनल बॉन्ड, लोकल शुअरिटी हाडचो कोर्टान सांगलां. आज हियरिंगाक आमी मेमो ऑफ एपियरन्स फायल केला आनी एक्झेम्पशन फायल केला की आज ते पावपाक शकना म्हणून. आनी आतां नेक्स्ट डेट दिल्ली ती 5 जानेवारी सकाळची. त्या दिसा तांकां पर्सनल बॉन्ड आनी शुअरिटी लोकल शुअरिटी पॉलिसी करून सांगले ऑफ 10,000 अमावंटाची. आनी तेजे मुखार मागीर चार्जशीट कॉपी मेळटली आनी तेजे मुखार आमी कितें करपाचें करतले. वता थंय ते इतलेंच सांगता की आमी पळयलां की आतां इलेक्शन लडटना बाकीच्यो पार्ट्योज कशे पयशे लडून पयशे खर्च करून लडयतात, लोकांक एक तांची वोटाची एक लाच दिवपाची एक प्रयत्न करतात. सो हे खंय तरी बंद करपाक अरविंदजी सदांच कॅम्पेन करतात. थंय सांगतात की तुमी जर कोणें तुमकां पयशे दिले, खंयच्या पार्टीन तुमकां पयशे ऑफर केले, तुमी घेयात म्हणटा, सगळ्या पार्टी कडल्यान घेयात म्हणटा. पूण जर तुमकां भ्रष्टाचार मुक्त लोकांची सेवा करपी जर सरकार जाय जाल्यार वोट फक्त आम आदमी पार्टीक मारा. पयशे सगळ्या कडल्यान घेयात, वोट आम आदमी पार्टीक मारा. हें तांणी फक्त गोंयानूच म्हणूंक ना, बाकीच्या सगळ्या राज्यांनी खंय खंय कॅम्पेन केला थंय म्हणा. साई दळवी म्हणटा त्या एका तोपी मास्टरान 6 जाणांक मेळून लाखांनी रुपयांची तोपी घाल्या. म्हापश्या पुलिसेंत FIR.
पयलीं एकल्या कडेन ड्रायव्हर म्हणून रावन ताचेच नांवार EMIचेर आयफोन घेतलो आनी फुज्यो मारल्यो. ज्वेलरा कडेन कामाक रावन ताका फोंडांत घालो. एकल्याची इनोवाय विकून उडयली. तोपी मास्टराची अशीं कितलींशींच एक कांडां. सो म्हाजें कितें जालें, म्हाजी स्विफ्ट एक्चुली आमी विकपा प्लॅन केल्लो एक्चुली, पण तो कितें म्हणपाक आपल्याक दी थोडे दीस आपले कडेन दवरता. आनी कितें केलें, गाडी विकली बेळगांव आमकां सांगनासतना. जेन्ना आमी विचारलें न्हू तुमचे कडेन आपले कडेन आसा, आपूण गिरायक सोदता करून तसो टायम गेलो. जेन्ना ते बेळगांवच्या मनशान इन्क्वायरी केली, तो बेळगांवचो कोण मनीस आसा तेणी. सो कॉल केल्या उपरांत आमी ताका मागीर साईक फोन केलो की अशें आहा साईश दळवी. म्हणजे कितें जालें, ह्या धपक्यात तेणी न्हू म्हाजे कडल्यान 2 आयफोन घेतल्या, 2 आयफोन. सो तेजे EMI ऑलमोस्ट तो भरतालो, ऑलमोस्ट काबार जाय दिल्ले. एकाचे 3 EMI उरल्या आनी एकाचे एक 6 EMI उरल्या. He has looted many cars and one of them is me. He has given me Innova for 3 lakh rupees and he is not transferring it. 2 दिसांनी म्हाका मातसो डावट केलो, रोखडोच 2 दिसांनी कोणाकूय ट्रस्ट करूंक जायना म्हणून. हांवें म्हाजे घोवाक विचारलें ताका करून दिवंक हो कितें काय म्हणून. आनी रिलायन्सान परवरी वचून तेणेन घोव म्हणूंक लागलो करून दी ताका हें इन्स्टॉलमेंट पय करून EMI 90,000 तेणें फोन गेलो आयफोन. आनी आतां तितून जर आतां दुसरे आमचे इन्स्टॉलमेंट 4-5 उरल्या त्या कितले फावटी ताका हांवें बरे भशेन सांगलें म्हाजे इन्स्टॉलमेंट आहा तुवें फोनाचेर तें बरें म्हणून. बदता म्हणून सदांच म्हाका आतां मागीर धमकी दिली तूं कितें करता तें कर म्हणून. हांव ते साई दळवीक वळखता आनी ते येयलो आनी म्हाका सांगूंक लागलो आपणा कडेन खूब गरज आहा आपणाक पयशांची आनी सारको गळगणे येवंक लागलो, रडोंक लागलो. अशें सांगून म्हाजे कडल्यान ताणें 4 लाख घेतले. सो हांवें ताका 4 lakhs दिले. ओके, आनी ताणें म्हाका सांगलें ह्या टायम पिरियडान आपूण तुका फारीक करता. देन आय ट्राय फॉलो अप केलो जाल्यार ताणें म्हाका कांयच हें करूंक ना. समवेर अरावंड 4 lakh rupees worth of gold from me. आणि म्हाका पैसे दिता म्हणपाक लागलो. सो आय टूक 2 checks from him and he said he will return the money in 1 month. मागीर म्हजे पैसे दिना आसतना म्हाका थ्रेट करपाक लागतो की तुका मारून उडयतलो जाल्यार पैसे दिवची ना. स्टुडंटा खातीर सौरव शिरोडकर. गोंयच्यो चलयो खंयच्याय मळार फाटी ना. क्रॅश फायर टेंडर चलोवपी भारताचें पयलें चली गोंयकार. पेडणे कासरवाडीचें दिशा नायक. युनिफॉर्म जॉब करपाचें ताचें आदींच टार्गेट आशिल्लें. दिशा प्रुडंटा कडेन उलयलें. मोपा विमानतळार दिशा फायर फायटर. तरणाट्यांनी चलयांनी तांकां आवडटा त्या मळांत वचचें. दिशाचो उलो आनी सल्लो. युनिफॉर्म जॉब करपाचे कासारवर्णे पेडणेच्या दिशाचे सपन पुराय. क्रश फायर टेंडर चलोवपी दिशा भारतांतले पयले चली. गाडी चलोवपाची ल्हानपासूनच खोस आशिल्ली म्हूण दिशा सांगता. मम्मी पप्पाचो फूल फॅमिलीचो खूब सपोर्ट आसलो म्हाका आनी सरांचो बी फूल सपोर्ट आसलो आनी सर आमचे सदांच आमकां सपोर्ट करताले फुडें सरपा खातीर. मागीर म्हाका थोडे दिसांनी एका वर्सा भितर मागीर सरान म्हाका ट्रेनिंगेक धाडले तामिळनाडून नमक्कल अशोक लेलँड थंयसर इन्स्टिट्यूटान. आनी मागीर थंयसर 10 दिसाची ट्रेनिंग आसली. ती क्लियर बी जाले उपरांत मागीर आमकां ऑथरायझेशन दिलें. आपले चली येदे व्हडले टार्गेट दवरून आशिल्ले तेन्ना मातसो भंय दिसतालो. पूण आमी आदार केल्या उपरांत ताचे येस पळोवन खोशी जाता. दिशाची आवय उलयली. चड्या पेक्षा तेणी चडवान करून दाखयलें. बरें दिसता जिवान. व्हडले ट्रक बी हय चलयता. ट्रक बी चलयता. हां, गोंय दिसना ना. सरकारी नोकरी मेळची दिशा टिचर जावचे म्हूण दिसतालें. पूण ताका गाडयांनी आशिल्लो इंट्रस्ट पळोवन ताका जाय तो जॉब करपाक आदार दिलो. दिशाचो बापूय सांगता. खूपच हळवे जाले आमकां सोडून आवय बापायक सोडून ते केन्नाच ते भायर रावना नासले. मामागेर न्हू कोणाय तेन्ना 2,36,000 भरले तेन्ना. हांव चडसो टिचरी फाटल्यान धांवतालो आनी व्हडल्या चेडवान टिचर जावन अशें म्हणटालो. पण मागीर म्हाका कळ्ळें की हेची जी आवड आहा ती खंय तरी गाडयांच्या लायनीची आसा आनी तेच्या मनात आसलें न्हू आपूण थंय वचून. आनी एक मेन म्हटल्यार तेची जी आवड आसली तेच प्रमाणे तूं कर अशें हांवें ताका सांगलें. तूं कांय भिवंक नाका. फूल सपोर्ट म्हाजो आसतलो ताका. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वरग आनी चेतन गवस. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.